मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ಒಂದು ವರ್ಷाचे शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण देवालयाचे हे आमगेले ಒಂದು ವರ್ಷाचे द्वितीय किंतु संवत्सराप्रमाणे गेले म्हणरी पोरू संवत्सराक एक मुक्काम जाले माघ मासांतू। तदनंतर हे क्रोधी नाम संवत्सराचे आमगेले हे आषाढ मासांतू परतून एक हांगा मुक्काम जाले। तेन्ना आमी मुक्काम दिल्ले ते ह्याची देवस्थानाचे एक कार्यक्रमाक संबंधित जावन आमी मुक्काम दिली। किंतु हे पंथाचे आमी आषाढ मासान दिली तसं कसा मुक्काम आसा ते संपूर्ण कुमटेकारांक समजून घेवन कुमटेकाराचे सहभाग जावका म्हण कितेरी आमगेल राम नाम जप केंद्राचे आमगेल राम नामाचे एक जागृती संपूर्ण कुमटा गावांतू जावका स्वामी उपस्थितींतू सर्व जणां येवका जन आयल म्हळ्यारी तांकां ही हाज विचार कळता। विचार कळ्ळे म्हळ्यारी कडेरी लोक हातूंत सहभाग घेता। लोक सहभाग जाले म्हळ्यारी आमगे जप संख्या वाडटा। सो अशी एक विचारधार घेवन गेलो आमी सागरांत मुक्काम केले। तदनंतर शिरसींतू आमी मुक्काम केले। पयलीं शिरसींत मुक्काम केले, कडे सागरां मुक्काम केले, कडे अलवेकोडींतू थोडे दिवस मुक्काम करून कडेर आमी कुमटा शहरांतू मुक्काम करचे आयले। एक उद्देश कसं की म्हळ्यारी राम नाम जपाचे जागृती जावका आणि जागृती जाल्ल्या निमित्तान आमगे जपसंख्या अभिवृद्धी जाता म्हणले एक दृष्टिकोनान आमी एक हे केले। आतापर्यंत हे एक जप केंद्राचे तुमकां संख्या कळ्ळे 1,86,00,000 आमगेले हे एक जानकी नातक म्हणले जप केंद्रांत उघडले म्हणून। किंतु आम्ही हे मुक्काम संपूर्ण कुमटेकारांक पळोवंक घेवन दिल्ले म्हळ्यार संपूर्ण कुमटेचे लोक हातूंत सहभाग जावका आनी आमी होन्नावरांतू एक मिटिंगाक सर्व लोक आयिल्ले लागीं मे म्हयन्याची 30 तारीखा लागीं एक मिटींग आशिल्ले। तेन्नाची आमी कुमटेकार मस्त लोक आयिल्ले। तेन्ना आमी सांगिल्ले म्हळ्यार थोडे दिवसान आनी 1 म्हयन्या नंतर आमगेल्या मुक्काम आसा। मुक्कामा संदर्भारी सर्व ही जप केंद्राचे मेळ घेऊन एक बहुसंख्येन जप जावका म्हणून आम्ही तांकां तेणे एक विषय सांगिल्लो। ते संपूर्ण हे 15 दिवसां जुलै 9 तारीख तुलेन जुलै 24 तारीख पर्यंत हे 15 दिवसाचे वास्तव्यांतू अत्यंत बहुसंख्येन जप जाल्लो आसा। लागीं 3,24,346 जपसंख्या जाल्या। तांतू शांतेरी कामाक्षीचे 1,86,00,000 आसा। कडेरी वेंकटरमण देवस्थानाचे 29,44,000, कावूर कामाक्षीचे 7,30,30,000, म्हाळसा नारायणी तांगेले 11,93,000, गणपती देव चित्रगी थंय 9,02,000, कड़े वरद विठ्ठल हेरवट्टा 43,52,000, कड़े महालक्ष्मी असोसिएट 10,93,000, कड़े हेगड़े भरत वंदिता राम 20,26,000, तशी कागल कड़े देवकी कृष्ण उठू दोन्ही मेळगेनु 10,06,000 अशी उठू जपसंख्या मेळगेनु लागीं 3,29,00,000 जप आमगेले कुमटांतू गावांतू घडले। आम्ही आता मुक्कामांतू कोण गेला येतना आमगेल वास्तव्यांतू एक गावांतू बहुसंख्येन जाल्ले ह्याची कुंभापुरांतू आम्ही हांगे 15 दिवस एक 5 दिवस आम्ही हांगा चड आशिल्ल्या निमित्तान उटूची गांवच्या लोकांतू मस्त सहभाग जाल्लो आसा। अपेक्ष कसं नाही उरो बट आमची एक संतोष असती म्हळ्यार प्रत्येक जप केंद्रांतू
बहुसंख्येन जप जाता आसा आनी बहुसंख्येन न्हयशीची त्या उच्चार वैक्याची आमकां मना कशी आसा त्या रितीन जाता आसा म्हणले आमकां संतोष आसा. आयच्या दिवसाक 100व्या दिवस 550 दिवसांतू 100 दिवस जाले आणि खाली 450 दिवस मात्र उरील आसा आणि 100 दिवस गेले म्हळ्यार कडे उरील 1 वर्ष मात्र कडे तशीच 1 वर्ष जाता कडे 550 दिवस जाता कडे आमगेलो उत्सव जाता किंतु फाले 1 दिवस उडगास येता की 500 आम्ही थोडे वर्ष पहिले 550 दिवस आम्ही जप केल्ले. हांव हांगा बसता आशिल्लो थंय बसता आशिल्लो तो हो करता आशिल्लो तो थंय तुला नेता आशिल्लो बटमाम अशी करता आशिल्लो बटमाम तशी करता आशिल्लो म्हळ्यार असले एक उडगास कशी आम्ही शाळेंत असताना खंयचे तरी शाळेंत असताना PUC गेलतना 10th स्टँडर्डाचे उडगास इंजिनियरिंग कॉलेजाक गेलतना PUCचे उडगास आम्ही जॉबाक गेलतना इंजिनियरिंग कॉलेजा उडगास इंजिनियरिंग कॉलेजा बरें आशिल्ले 2-3 क्लास बंक मारत आशिल्ले हांगा कसले करचें जायना सो असले उडगास केन्ना येता मुखार गेले नंतर मागशीच उडगास येता. 10th स्टँडर्ड असताना फर्स्ट स्टँडर्ड असल्यार बरें आशिल्ले खाली ABCD मात्र आशिल्ले हे आनी कॉस्टिटा सॅन्टिटा आनी आमकां नाका अशी एक उडगास दिसता. तशी हे 550 दिवस जाले नंतर आनी केन्ना येता रामनाम जप आनी अवकाश मेळटले आनी 550 वर्ष आनी परत येतले ह्या ना डायरेक्ट मुखार येताले 575 येताले 600 येताले किंतु ते तुमगेल काळांत येता की ना ते होत ना. सो असल एक संदर्भ 550चे संदर्भात आमके एक अवकाश मेळे आमी तंतू स्वयं जावन घेवन आमी उपस्थिती आसाची आमगेल निमित्तान एक जप जाले स्वामेल एक संकल्प परिपूर्ण करता असो अवकाश तुमकां मेळिल्लो आसा. हाजे पहिले इतलो व्हड अभियान घडिल्लें नाशिल्लें 100 कोटी जाल्ले किंतु 550 कोटी हे आमगेल परंपरेंत केन्ना घडिल्लें नाशिल्लें आनी हे एक आतां घडता आसा. तसले एक व्हड इतिहासांत तुमी सहभाग जाता आसले म्हळ्यार आमकां मस्त संतोष आसा. कित्याक की म्हळ्यार 550 वर्ष उडगास केल्यार परंपरे संपूर्ण स्वामेल उडगास केले तशी जाता. 550 कोटी जप केले म्हळ्यार प्रत्येक स्वामेक आमी रामदेवाल सेव केला आसा तांगेल अंतर्गत जावन त्या रामदेवाल सेव करता आसले सौभाग्य तुमकां मेळटा म्हळ्यार कितें तरी आमी 550 कोटी दवरले. केलो लोकांक विचार आशिल्ले 100 कोटी जाले न्ही 200 दवरत आशिल्ले ना 300 दवरत आशिल्ले ना 350 दवर एकदम 550 हाका उरले. कित्याक की म्हळ्यार प्रत्येक स्वाम्यान रामदेवाल सेव केला आसा आणि प्रत्येक स्वाम्यान त्या रामदेवालेची प्रार्थना करून घेवन समाजा बर जावपा म्हणून स्वाम्यान सांगून घेतली आसा. आता प्रत्येक स्वाम्याक आमी गौरव अर्पण करता म्हळ्यार 550 कोटी केल्यार 550 वर्षाचो इतिहास उडगास केले तशी जाता म्हणले दृष्टिकोनाने आमी हे 550 कोटी जप अभियान हातान घेतले. 550 दिवसा भितरी करता म्हणून आमी आलोचन केले त्या प्रमाणे घडत आसा आणि दिवसा 1 कोटी जावंक आशिल्ले ताजे किंता बहुसंख्येन जप जाता आशिल्ले बद्दल संतोष. हांगा आशिल्तना आता अनेक कडच्यान आता अनेक 2-3 सब सेंटर आणि नवीन सेंटर जावचे तशी आता म्हळ्यार तांणी दुसऱ्याला पळोवन आमी वैक्या आरंभ करता म्हणले एक प्रेरणा आयिल्ली आसा. सो तांकां वैक्याच आता आमगेल्यान तूं सहभाग करता आसा म्हळ्यार अशी एक लोक प्रेरणा जाता म्हणले कितें आमी तुमकां सांगले. संपूर्ण हे वास्तव्यान तूं आमगे प्रिय गुरुवर्य स्वामेले पुण्यतिथीचे कार्यक्रम आशिल्ले आषाढ एकादशीक मुद्रा धारण आशिल्ले गुरु पौर्णिमे दिवसाक प्रथम पंथा हे रामनाम जप अभियान स्वामेल उपस्थितीन तितले बहुसंख्येन हांगा घडले कुमटांत घडले. असे अनेक कार्यक्रम हांगा घडी बद्दल आमी संतोष व्यक्त करताची. आयज दिवसाक आमी बँगलोर आमगेले स्वशाखा मठाक वता आसाची चातुर्मासा खातीर मुखार दिवसांतू अनुकूल अशी तशी सर्व लोकांनो चातुर्मासांतू सहभाग जावन घेवन रामदेव वीर विठ्ठलाले कृपा आशीर्वादाक पात्र जाता म्हणून आमी समजून घेताची. आनी तूं हे संपूर्ण वास्तव्यान तूं शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण देवस्थानाचे आडळीत मंडळी आणि विशेष जावन संपूर्ण कुमटाचे समाज बांधवांनी आणि आम्ही नेमक केले तसले संपूर्ण जप केंद्रान स्वाम्यान दिले तसले शब्द सर्वही जप केंद्रान लोकांनी हृदयपूर्वक जावन तांणी ते मान्य करून घेवन स्वामी उत्तरेक आमी हे करता पालन करता आमी एक राम नाम जप करता
स्वाम परतून आम्ही बाहेर वरताना संतोषार बस का म्हणले तुमगेले इच्छा आशिल्ले आम्ही आज संतोष म्हणाले आम्ही बंगलोर वचपासाठी आणि इथल्या बहुसंख्येन आज पर्यंत जाले मुक्कावील दिवस आणि 450 दिवस असा आता बरे रितीरी स्पष्ट उच्चारण जाऊन गेलो खंचे रितीरी लोक यानाशीची श्रीराम जय जय राम हे रितीरी संबोधन येऊच तशी तुम्ही हे प्रेरण करता त्यानेशीची केलो लोकांक ताळ मारका म्हणून दिसता केलो लोकांक रागबद्ध जाऊन म्हणका म्हणून दिसता किंतु त्या उठो आम्ही हांगा अवकाश करून दिवचे जायना आणि कोणे करता जाल्यार तुम्ही तांकां सांगाची हे आम्ही मंत्र आशिल्ल्या निमित्तान त्या मंत्राक एक विशेषता उरता भजन विंगड भजन म्हणताना भजना टाइपार त्यांना म्हणात किंतु जप करताना त्या मंत्र रूपारीची जप करची पडता थंय रागबद्ध जाऊन घेऊन जावो ना जाल्यार आलाप घेऊन घेऊन सांगचे जावो ना जाल्यार ताळ घेऊन हे करचे जावो थंय अवकाश करून घेऊन दिवचे जायना खंय तरी जप केंद्रांत तूं घडता आसा ना तुमकां खंय तरी गोचर जाल्यार तुम्ही तांकां सांगू सुनगेनू हे सम करून घेवचे तशी तुम्ही सर्व लोकांना प्रेरित करता आणि तू आईचे हे 15 दिवसाच्या वास्तव्यान तू सर्व समाज बांधवांनी केली तसल्या गुरु सेवेना तशीच हरी सेवेना देव वैके संप्रीत पावून घेऊन स्वाम वैकेची संतोष मनात तुमका आशीर्वाद करतासाठी आणि तू हे संपूर्ण जप केंद्रांत तू आईल तसल्या जापक तशीच आमगेले कुमटा समाज तशीच शांतेरी कामाची देवस्थानातू तशी आढळीत मंडळी तशी सर्वही समाजांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत करो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणात मी मंगल गणेशाची कृष्णार्पण